जग जशें जशें आधुनीक जायत चल्ला तशी लोकांची जीणशैली बदलत चल्ल्या। आमची सदची खाणां कॅमिकलांनी भरल्यात देखून खुबश्या दुयेंसांक आमकां तोंड दिवचें पडटा। देखून लोक ऑर्गेनिक खाणां खावप आतां पसंत करपाक लागल्यात। देखून सेंद्रीय पद्दतीन गोंयांत पिकावळ तयार जावची आनी गोंयकारांक ऑर्गेनिक अन्न मेळचें म्हण सरकारान कांय पावलां मारपाक सुरवात केल्या। हांव समीप नार्वेकार, भांगरभूंयचे खाशेले कार्यावळीक तुमकां येवकार। गोंयची 10,000 हेक्टर शेतजमीन सेंद्रीय पद्दतीच्या लागवडी खाला आयल्या। 12,000 परस चड शेतकारांनी राज्य आनी केंद्र सरकाराच्या मजतीन आपली शेतां आनी बाटां सेंद्रीय पद्दतीन रोवपाक सुरवात केल्या, अशी माहिती शेतकी संचालनालयान दिली। अधिकाऱ्यांनी दिल्ले म्हायतीनुसार 2019-20 सावन परंपरागत कृषी विकास येवजणे खाला गोंयांत सेंद्रीय पद्दतीन शेतां रोवपाक सुरवात जाल्ली। पूण मदींच कोविड आयिल्ल्या कारणान हे येवजणेक आडखळ आयली। आतां परत ही येवजण नेटाक चालीक लागल्या। सेंद्रीय शेतकामांक उर्बा मेळची म्हूण केंद्र सरकारा बरोबर राज्य सरकारूय निधी दिता। परंपरागत कृषी विकास येवजणे अंतर्गत केंद्र सरकार शेतकी खात्याक निधी धाडटा, ते भायर राज्य सरकार सेंद्रीय माकनां घेवपा खातीर, सॉयल कंडिशनराच्या वापरा खातीर, वर्मी कंपोस्ट आनी सेंद्रीय खात्याचे युनिट उबारपाक निधी दिता। गेल्ल्या वर्सा 2022-23 सरकारान सेंद्रीय माकनां घेवपाक 20 लाख इतलो निधी दिल्लो। आते वर्स 2023-22 तातूंत वाड जावन हो निधी 38 लाखां मेरेन पावला। पूण सेंद्रीय माकनां, सॉयल कंडिशनर, वर्मी कंपोस्ट आनी सेंद्रीय खात्याच्या युनिटांत येवपी निधीत उणाव जाल्लो दिश्टी पडटा। 2022-23 हो निधी 7.5 लाख आसलो, तो आतां देंवून 2022-24 3.5 लाख इतलो उणो जाला। हाचेर जाप दितना शेतकी अधिकाऱ्यांनी सांगले की सरकारा कडल्यान येवपी निधीत उणाव जावंक ना। आमकां जाय तितलोच निधी आमी सरकारा कडेन मागतात, उपरांत आमी तांचें वांटप करतात। शेतकारांनी गरजे प्रमाण ही माकनां आनी सुविधा घेतल्यात आनी अंदू चड शेतकारांक तांची गरज ना, देखून आमी कमी निधी सरकारा कडेन मागला। ते भायर सेंद्रीय माकनां घेवपाक आमी अतिरिक्त निधीची मागणी केल्या। हो निधी 38 लाखां वयल्यान आतां 68 लाखां मेरेन पावतलो। ते भायर केंद्र सरकारा कडल्यान शेतकी खात्याक परंपरागत कृषी विकास येवजणे खाला 5.72 कोटी आयल्यात। तातूंतले आमी 4 कोटी शेतकारांच्या फायद्या खातीर मोडल्यात, 1.45 कोटी उरल्यात। ताचो वापर जातकच केंद्र सरकार परत नवो निधी धाडटले, अशें अधिकाऱ्यांनी सांगले। गोंया भितर आमी 500 क्लस्टर तयार केल्यात। तातूंत शेतकार 10,000 हेक्टर शेतां सेंद्रीय पद्दतीचो वापर करून पिकावळ काडटात। रसायन आशिल्ल्या साऱ्याचो वापर भायर रावन पुराय शेण, पालो, सॉयल कंडिशनर आनी सूक्ष्म जंतू वापरून सारें तयार करप हाका सेंद्रीय शेती म्हणटात। काजू, आंबे, माड ही झाडां आनी पोरसूं शेतां आनी भाटांनी सेंद्रीय पद्दत चालीक लागल्या। एक शेत रासायनीक पद्दतींतल्यान सेंद्रीय शेतांत रुपांतर करपाक बरोच काळ लागता। पयलीं सहभाग हमी योजने अंतर्गत शेतकार सेंद्रीय पद्दतीचो आस्पाव करता। उपरांत खात्याची आधार एजन्सी तांकां प्रशिक्षण दिवन मार्गदर्शन करता। उपरांत प्रादेशीक मंडळ तांच्या शेताक अचकीत भेट दिता। शेतांत सेंद्रीय पद्दतीन वापर जायना काय ना हे थारायल्या उपरांतच त्या शेताची नोंदणी जाता। हे प्रक्रियेक वट्ट 3 वर्सां लागतात, अशें शेतकी संचालक नेविल आफान्सो हांणी सांगले। अश्योच दर खिणाक ताज्य बातम्यो वाचपाक आनी आयकुपाक भांगरभूंय फेसबूक, एक्स आनी इंस्टाग्रामाचेर फॉलो करचें आनी www.bhangarabhui.com हे आमचे वेबसायटीक भेट दिवची। तशेंच आमच्या यूट्यूब चॅनलाक सबस्क्रायब करचो।